ह्या व्हिडिओन आमी कोंकणी ग्रॅमर्सचे टायपचे क्वेश्चन्स आसात पळय कशे कशे टायप्सान येवपाक शकता पळय ते पळयतले. सो हांवें सगळ्या टायप्साची दोन दोन एग्जांपल्स दिलेच कित्या खातीर जी CBT 1 आसा आतां प्रायमरी टिचर्सां खातीर तेज्या खातीर हांवें न्ही जस्ट दोन दोन सेंटेन्साच पुट केल्या हांगासर. सो आफ्टरवर्ड्स हांव नेक्स्ट विकांच्यान चड एग्जांपल्स दितलो अंडर द जे टॉपिक्स आसा मेन हेड आहा पळय तेज्या अंडर. ओके, सो आतां फर्स्ट टायप जे तुमी पळोवपाक शकता पळय ते आसा ते एक सेंटेन्स दितले आनी भितून तुमकां आयडेंटिफाय करूंकूय सांगूंक शकता इधर एक वचन सेंटेन्स आसा ऑर बहुवचन सेंटेन्स आसा. आतां एक वचन सेंटेन्स म्हणजे जर आमी इंग्लीश टर्म्सान गेले जाल्यार ताका सिंगुलर म्हणटले एक वचनांक आनी बहुवचनांक प्लुरल म्हणटले. ओके, सो हे टर्म्स आयकले आसतले तुमी सिंगुलर आनी प्लुरल. आतां सिंगुलर म्हणजे कितें, सपोज इन सेंटेन्स एकल्या बद्दलूच जर तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन दिल्या जाल्यार ते आसतले एक वचन. आनी सपोज जर सेंटेन्सान तुमकां मोर दॅन वन ओके रिलेटेड कितें इन्फॉर्मेशन दिल्या जाल्यार ते बहुवचन आसतले. आतां तशें तुमी एक्झाम्पलान पळोवंक शकता पळय सोबीत देखाव हो म्हणजे हांगासर डेकोरेशना बद्दल म्हणजे सोबीत म्हटल्यार ब्युटिफूल, देखाव म्हणजे डेकोरेशन आनी हो हेजो मिनींग कितें, सो हो म्हटलं हांगासर. सो होचो मिनींग कितें, एकल्याच बद्दल हांगासर कितें केल्या इन्फॉर्मेशन दिल्या. सो डेकोरेशना बद्दल म्हणजे सगळी डेकोरेशन बरी आसा म्हणून सांगूंक ना, देखावो हो फक्त एकूच बरो आसा असो म्हटला तेणी. सो एकल्या बद्दल हो जो आसा पळय हेजे वयरसून आयडेंटिफाय करतले ते कितें म्हणून एक वचन. मागीर दुसरें तुमच्यो जिबो खूब सुटल्यात. सो आतां हांगासर तुमच्यो ऑलरेडी पळय तुमच्यो म्हणजे कितें जालें मोर दॅन वन जाले खूब जाणांचे आनी प्लस जिबो एक जीब सांगूंक ना तेणी, जिबो म्हटल्या म्हणजे भरपूर जिबा बद्दल तेणी हांगासर स्पेसिफाय केला. सो तुमच्यो जिबो खूब सुटल्यात म्हणून ह्यो कितें जातलो बहुवचन. सो सेंटेन्स सारके रीड करात. जर सेंटेन्स तुमकां दिसता की एकल्या बद्दलूच कितें तरी इन्फॉर्मेशन गिवन आसा जाल्यार ते एक वचन, आनी जर खूब जाणां बद्दल जर इन्फॉर्मेशन आसा म्हणजे जर इन्फॉर्मेशन मोर दॅन वन आसा ओके. सो जीब असली जाल्यार एक वचन, जिबो जाल्यार कितें जालो बहुवचन जालो तो म्हणजे खूब जाणां जाले मोर दॅन वन जाले. नेक्स्ट वाक्य मीन्स सेंटेन्स येवंक शकता टू आयडेंटिफाय पुरुषलिंग ऑर स्त्रीलिंग. सो मेल ऑर फिमेल. सो आमकां आयडेंटिफाय करपाक जाय की सेंटेन्सान मेलचे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आहा काय फिमेल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आसा. सो फर्स्ट कामणे उमेदीन नाचले. सो आतां कामणे हे जे आसा ती स्त्रीलिंग म्हणजे ही नाव जे आसा पळय ते लेडीजाचे आसा रायट. सो हे जे नाव आसा पळय हे स्त्रीचें नाव आसा म्हणून हेका कितें म्हणटले आमी स्त्रीलिंग. ओके, हे सेंटेन्स आसा ते स्त्रीलिंग वाक्य. नेक्स्ट म्हगेल्या भावान ताका कपडे दिले. सो आतां हांगासर कितें सांगला भावान, सो ह्यो कितें जालो पुरुष लिंग जालो. सो आयडेंटिफाय करून घेवंक शकता तुमकां पुरुषलिंग वाक्य खंयचें आसा नाजाल्यार स्त्रीलिंग वाक्य खंयचें आसा. जर हे सेंटेन्स पुरुषलिंग आसा जाल्यार हेतून खंयच्या वर्डा वयरसून आमकां कळटलें की हेतून पुरुष आसा म्हणून असोय तुमकां ऑप्शनूय दिवंक शकता. तशेंच कामणे उमेदीन नाचले हेतून खंयच्याय वर्डा वयरसून कळटा की हें स्त्रीलिंग वाक्य आसा म्हणून. सो तेजे रिलेटेड ऑप्शन येवंक शकता तुमकां. सो नेक्स्ट वाक्य जी आसतली ती रिलेटेड टू काळ आसतली. काळ मीन्स आमी ऑलरेडी हांवें तुमकां एक व्हिडिओ करून अपलोड केला रिलेटेड टू वर्तमान काळ, भूतकाळ, भविष्यकाळ. सो एक सेंटेन्स आसतले भितून तुमकां कसले टायप ऑफ काळ आयडेंटिफाय करूंक सांगतले. सो तीन काळ जे आसा तेतूंतले तुमी एक खंयचोय सिलेक्ट करूंक जाय एज पर गिवन सेंटेन्स. शेता फुडें उदकाचो गायरो आसलो म्हटला म्हणजे हे ऑलरेडी कितें जालें पास्टांतली गजाल जाली, आदली गजाल जाली म्हणून हे कितें जातलो भूतकाळ. सेकंड तुमकां आमची भास समजली. भास म्हणजे लँग्वेज कळ्ळें, तुमकां आमची भास समजली हे आतां प्रेझेंटान सेंटेन्स चालू आसा. सो हेका कितें म्हणटले आमी कसलो काळ वर्तमान काळ म्हणटले सेंटेन्स. ओके, सो आतां आमी पळय तीन पयले एक हे टायप एक वचन बहुवचन, दुसरें पुरुषलिंग स्त्रीलिंग, मागीर थर्ड काळ आयडेंटिफाय करून घेवंक शकता. नेक्स्ट सेंटेन्स सकर्मक आसा काय अकर्मक आसा हे आयडेंटिफाय करपाक जाय. सो आतां हांगासर पळय सेंटेन्स राजू क्रिकेट खेळटा. ओके, सो राजू क्रिकेट खेळटा हे सेंटेन्स सकर्मक. आतां तुमी म्हणटले सकर्मक कशें सेंटेन्स कशें आयडेंटिफाय करतले आमी हे सेंटेन्स सकर्मक आसा म्हणून. सो हेतून तुमी सेंटेन्स रीड केले न्हू का हो एक क्वेश्चन तुमी विचारतले कितें म्हणून. आतां पळय राजू कितें खेळटा जर तुमकां आन्सर मेळटा परफेक्टली जाल्यार तें सकर्मक. पळय राजू कितें खेळटा, राजू क्रिकेट खेळटा. तशेंच रमा गोड गाता. आतां पळय रमा कितें गाता, गोड आन्सर जावचो ना तेजो कळ्ळें तुमकां. रमा कितें गाता म्हणजे कितें तरी सॉंग कितें तरी आसतलें सो तें आन्सर आसपाक जाय. सो रमा कितें गाता
सो रमा गोड घाता आमी अशें म्हणचें ना. सो जे सेंटेन्सान हेजे आन्सर येयना तेका आमी कितें म्हणटले, अकर्मक म्हणटले. आनी सकर्मक खंयचे, जे हेजे आन्सर येतले ते. सकर्मकान हो क्वेश्चन तुमी विचार, सेंटेन्स येयलो काय, राजू कितें खेळटा. सो पळय राजू क्रिकेट खेळटा हें नॉर्मली. सो कोंकणी आतां एज अ लँग्वेज आमकां तितले तरी तें कळपाक जाय. विशेशण हे अंक आनी गुण हांकां संख्या म्हणटा, संख्या विशेशण, गुण विशेशण. ओके, सो ऑप्शनान पळय तुमकां कितें गिवन आसतलें तें. सो आतां अंक म्हणजे आतां हितून पळय, अंक म्हटल्यार क्वॉन्टिटी. सो कितले आसा जर आमकां मेन्शन केला जाल्यार तें अंक विशेशण नाल्यार संख्या विशेशण. आनी गुण म्हणजे क्वॉलिटी. सो क्वॉलिटी म्हणजे कितें, तेजी खासियत सपोज जर सांगलें की तो असो आसा, बरो आसा, म्हणजे रिलेटेड. आतां तुमी सेंटेन्स पळयात हांगासर, हॉलंड तसो गिरेस्त देश न्हय पूण शिरवंत देश. सो आतां हॉलंड तसो अंडरलायन केला, तेजे वयरसून आमकां ते फायंड आउट करूंक जाय. गिरेस्त देश न्हय, सो हॉलंड तसो गिरेस्त देश न्हय म्हटला. सो गिरेस्त म्हणजे कितें, रिचेस्ट न्हू म्हटला तो, कळ्ळें. पण आमकां हो मेन अंडरलायन केला तेजे वयरसून कळपाक जाय की तें हे विशेशण आहा तो, हो विशेशण आहा तो. सो गिरेस्त म्हणजे आतां पळयात कितें सांगला तेच्या बद्दल, क्वॉलिटी दाखयल्या की तो ह्यो देश न्हू म्हणजे रिचेस्ट देश न्हू. सो तेजी क्वॉलिटी हांगासर दाखयल्या. आतां क्वॉन्टिटी कशी कळटली पळय, हॉलंडाचे लोक घराच्या 4 वण्टीचे कोनशे फुलांनी सजयतात. सो 4, सो तुका हांगासर क्वॉन्टिटी म्हणजे तुका मेन्शन केलें, जर नंबर मेन्शन केल्ले आसा जाल्यार ते अंक विशेशण. आणि सपोज जर अशी क्वॉलिटी कितें मेन्शन केल्या जाल्यार तो कितें, गुण विशेशण. ओके, सो ही विशेशणां अशी आयडेंटिफाय करपाक येवपाक शकता तुमकां. सो हांगासर पळयात आमी इतले आयज कवर केले. एक वचन, बहुवचन, पुरुषलिंग, स्त्रीलिंग, मागीर काळ जे आसा ते 3 टायप्स, सकर्मक, अकर्मक सांगला तुमकां. ह्यो क्वेश्चन तुमी सेंटेन्सान विचारात. आनी अंक आनी गुण विशेशण. सो क्वॉन्टिटी, क्वॉलिटी. ओके, सो ऑलरेडी हांवेन शॉर्ट व्हिडिओन ह्यो कोंकणी म्हणी पूट केल्यात. सो तुमी जर कोणी पळोवंक ना जाल्यार त्यो पळयात आनी रीड करात. सो म्हणी रिलेटेड टू क्वेश्चन येवंक शकता. सो तुमी स्क्रीनशॉट जाय जाल्यार घेवंक शकता. परस वाक्यप्रचारूय हांवेन अपलोड केल्ले इन शॉर्ट व्हिडिओन. सो स्क्रीनशॉट घेवपाक शकता तुमी, हे रीड करात. हे एक्स्ट्रा वाक्यप्रचार आसात. सो स्क्रीनशॉट घेवन नोट डावन करात आनी रीड करात. अशें न्हू की हेतूंतले देतले, पण हांव म्हाज्या वाटेनसून तुमकां हे ज्यो वाक्यप्रचार म्हणी आसा पळय कोंकणीच्यो त्यो हांवेन तुमकां प्रोवायड केल्या. सो टेस्ट लिंक पॉसिबल जाता जाल्यार हांव मागीर क्रिएट करून अपलोड करता इन द डिस्क्रिप्शन. सो मागीर तुमी पळोवपाक शकता, जर अवेलेबल आसा जाल्यार टेस्ट अटेम्प्ट करात. थँक्यू.